अँटनी बाब आणि शकुंतला बाय, आता एक ल्हानशी एक्टिविटी हांव तुमकां दिता. तूं एक पोयट जावं तुवें कांतारां रोचल्या, बुक्स बरयल्या. अँटनी बाब, तुवें वेगवेगळ्या भासांनी गायलां, रोचलां, गितां. एक ल्हानशी एक्टिविटी, एकूच मिनटां भितर तुवें एक धाकटुली 4 लायनीची पोयम आनी तुवें एक 4 लायनीचें कांतार रोचचें पडटलें. And you need to dedicate for each other. Each other. Yes. Piece You'll of get paper? only 1 minute. Piece of paper? Yes. The time starts now. 1 minute. And your time's up. झाले. अँटनी बाब, सुरुवात तू कडल्यान. Okay. ओके. सो एक आतां डेडिकेट केला बाय शकुंतला. स्टार्ट. शकुंतला, गोड आवाज तुझो रेडिओचेर गाजता आवाज तुझो, मोग जिकोन घेतला तुवें कांतारां कोतेल्याचो, देवान तुजेर आशीर्वाद घालचो. एकाच मिनटा भितर इतले बरे कांतार बरयले. डिड यू लायक इट? आता हांव आबूज जाला, म्हाका कितें करप आनी फुल्लाय बी कितले. शकुंतला बाय, तयार आसा? ओके. पोयम डेडिकेट केल्या तुका. Anthony, 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 जीण तुजी कोंकणी, जीण तुजी कोंकणी, सांतांतोनाचो, सांतांतोनाचो अवतार तूं, सांतांतोनाचो अवतार तूं, कोंकणी मायेचो पूत तूं, कोंकणी मायेचो पूत तूं. Anthony, 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 Anthony. Wow. Great. एक मिनिटा भितर इतल्या बरे तुम्ही पोयम आणि सॉन्ग बरयला. आणि सांगपाचें म्हणल्यार she mentioned Sant Anthony. Yeah. You were born. I was born on that day. 13 June. बर्थडे अंतनी बाबाचो त्याच दिसा येता. 20 नोव्हेंबर. No, 13 June. 13 जून. 13 June, yeah. 20 नोव्हेंबर दुसरो. आणि त्या दिसा आमकां अंतनी बाबाक सांगचे सुद्दां पडना. आमची आकाशवाणी जी आसा ती कलाकारां खातीर आणि जेच खास करून त्या गांवच्या प्रदेशांतल्या कलाकारां खातीर हे आमी बसतात ती ह्या कलाकारांक प्रमोट करपाक. म्हणटकूच अशे तरेचे हे व्हडले कलाकार आसात, तांचे वाडदीस आमी तांची कांतारां वाजोवन तांकां विश करतात. तुका चडान चड देव बरें करूं. आनी इतलेंच न्हू कांदिदा बाय, सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना एक कोणाचोय डेथ एनिवर्सरी आसता, फकत बर्थडेच म्हणून न्हू, डेथ एनिवर्सरी त्या दिसाकूय ती कांतारां त्या सिंगराची वाजयतात. आनीक केन्नाय अशे आर्टिस्टांक फोन करून सांगतात कितें उलोवप करूंक. आनीक कलाकाराची याद काडप आणि तांचें अस्तित्व ह्या मातयेंत आसा हें तांच्या आत्म्याक आमी कळोवप हें आमचे खातीर खूब मोठे जबाबदारी. कारण कलाकार जो आसा तो त्या संस्कृतीची जतणूक करता, त्या मातयेच्या वासाचो ताजो परमळ ताज्या काळजांतल्यान लोकां मेरेन पावता. म्हणून आमची ही कोंकणी भास जगता, म्हणून आमचें हें गोंयचें वातावरण जगता. आमी गोंयकार म्हणून जगभर प्रसन्न लोकांक प्रसन्नतायेन मेळटात.
ताचे खातीर सगळी ह्यो गजाली आकाशवाणीच्या माध्यमांतल्यान माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावचें पावची. अशें म्हज्याय काळजाक भितरल्यान दिसता आमी करता. ना आनीक आमचे आदले तियात्रिस्तांचो उगडास करप म्हणजे हय. एकदम एक बरी सारकें. वस्त.